गोंयांत क्रिस्तांव भावांचो आवडीचो नाताळ सगळ्यांनी व्हडा घोस्तान मनयलो। नाताळाचे फ्लोट, वेगवेगळे स्टार, पादीगारांचे आशीर्वाद, प्रार्थना असे बरेच उपक्रम जाले। मडगांवां धर्मीक एकचार दिसून आयलो जाल्यार मोरजेची मिलाग्रीस चर्चीत जागृताय घडोवपी नाटकुलें सादर केलें। पळयात काय खीण। आणि जिवितांतल्या देवाचो संदेश ऐकून तो व्यवहारात घाला। हेच हे अख्ख्या आयच्या देवाचो मुहूर्त ह्या दाबानांत हेच आमकां करून मोग करूं आनी हो मोग दिसा दिसपट्टी एकामेकाक आमी वांटूं। हेच मोगाचो जेजून ह्या संवसारांत आमकां दिला हो संदेश आमी दिसा दिसा व्यवहारात घालूया। ह्या म्हज्या हातांनी हांव जायतो बरो वावर करता। देवान म्हाका बरोवपाचें देणें दिलां। तुम्ही अशें मात देखून चिंती नाकात। तुमची आवय बापूय तुमचो चड मोग करतात। हिंदू क्रिस्तांव भाव भयणां मेळून गांवचो धर्मीक एकचार दाखोवपा खातीर गोठो तयार केलो। हो गोठो पळोवपाक लोकांनी गर्दी केल्ली। पळयात। आम्ही हो गोठो करपाक एक समुदायाच्या लोकांनी आमच्या गांवच्या लोकांनीच केल्लो आसा। समुदायाच्या लोकांनी आणि ही समुदाय म्हणजे एकवट मोग आणि शांती हाडपाक ह्या गांवांत हे गोठ्या वरवीं हो दाखोवन दिता हो गोठो आमच्या समुदायाच्या लोकांनी एकवटान केला म्हणून। आणि हो एकवट आमी वर्साच्या वर्साक हे लोक आमकां सांबाळटा आणि सांबाळटा म्हणून आमी वर्साच्या वर्साक हो गोठो करता समुदायाच्या नांवान। तर आमची समुदाय जावन आसा दिसान दीस बरी चलता आणि समुदाय जावन आसा एक एकवट मोग आणि शांती। आमी हो गोठो आमचो मेन एम म्हणल्यार आमचो हो गांवचो एकवट दाखोवपाक आमी हो गोठो केला। ह्या गोठ्यांत आमी दाखयला आमच्या बाळूक जेजूचो जोल, तशेंच 3 किंग्स आणि जे शेपडाक जे गोऱ्या गाब्रेलान बोळीत केल्ले ती एक सीन दाखयल्या आमी। आणि हो गोठो आमी सगळ्यांनी मेळोन केला। जाणटी तशी भुरगीं आनी सगळ्यांनी हातून वावर केला। तशेंच क्रिश्चन म्हणनाका हिंदूय भाव भयणांनी ह्या गोठ्यांत आमचो वावर केला। आणि ह्या गोठ्यांत आमी मेन आमचे हे म्हणल्यार एकवट, गांवचो एकवट। गोवा 365 खातीर मडगांवच्यान संदीप तुयेकर।